गोंयकारांनी नोकरेच्या फाटल्यान धांवपाचें सोडून काम धंदो आनी वेवसायांत लक्ष घालचें म्हणून कुणय तपोभुमीचो पिठाधीश ब्रह्मेशानंद स्वामीन उलो मारलो. म्हापशें जाल्ल्या जनकल्याण महायत्नांत तो उलयलो. आयतारा काणक्या जाल्ल्या महायत्नांत होम हवन जालें. यत्नाक भावीक मोठ्या संख्येन आशिल्ले. गोंयकारांनी नोकरेच्या फाटल्यान धांवपाचें सोडून वेवसायांत लक्ष घालचें असो उलो कुणय पिठाधीश श्रीमद ब्रह्मेशानंद स्वामीन म्हापशा महायज्ञ कार्यावळीन उलयतना मारलो. ह्या वेळार मानेस्तांचो भोवमान केलो. आपल्या राज्याला, आपल्या गोव्याला, गोमंतकाला जर आपल्याला मोठं करायचं असेल, आपला खजिना कधीच खडाडू नये, आपला खजिना कधीच कमी पडू नये, संपू नये, यासाठी गोमंतकीयांनी व्यवसायांकडे वळलं पाहिजे. धर्माच्या नांवान गोंयचें नांव पिड्ड्यार करप्यांक देवान बरी बुद्ध दिवची अशें उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान मागलें. सगळ्या धर्माची शिकवण एकूच आहा, शांती आनी प्रेम. हे दोन शिकवणे शिवाय खंयचोच धर्म आनी कांयच वायट शिकयना. पूण मागता तुमचे कडेन समजता तुमी सगळे हांगासर येयल्यात स्वामी महाराजाचे प्रवचन आयकपाक, आनी तुमी वचून सगळ्यांक सांगचें की बाबा थोडे लोक आमचे नांव पिड्यार करता पळय तांकां बरे मार्गार आमी हाडुया. महायज्ञा निमतान काणक्या नारायण देवळांत होम हवन आनी स्वामीजींचें प्रवचन जालें. उज्याची सगळ्यांनीच पुजा करची असो उलो श्री ब्रह्मेशानंद स्वामीन मारलो. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. आनी आतां हें बुलेटीन सोंपचे पयलीं पळोवया अपंगूळ कलाकारांची कला, ती बी व्हील चॅरार बसून. एबिलिटी युनायटेड फावंडेशन आनी गोंयचे डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवान मेळून पणजे शेनवारा ही वेगळीच कार्यावळ केली. Ability Unlimited Foundation is a revolution and evolution in the country. Only organization which started by me about 3 decades ago. शाहू का शादू अली का दुलारा इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.